सगळ्या नव्या सोल्यांत जेजू लागी हे सामारितान स्त्रियेन उलयिल्ले तितले खंयचेच व्यक्तीन उलयलेलें ना. खरेंच हे भोव लांब संभाषण. जेजू लागी लांब संभाषण केल्ल्या पैकी एके स्त्रियेक प्रथम स्थान वेता तें आयकून म्हाका थोडो मोसोर जालो. जो हांव सुवार्थेकारानच हें पयलें स्थान दिताना हांवें कितें करीत? देखून हे बायेन जेजू तावन 7 जाणां जावची रीत आनी जेजून तिका शिकोवची रीत एक दैवीक शिकपारीत ससय. जो आमचे सुवार्थेंत सामान्य जावन घडता तशें एका सकयल्या हंताचेर सुरू जाल्लें उलोवणें भोव वयल्या हंताचेर सोंपता. बांयकाट्यार कुडीची तान बागोवचे झरी वा उदका विशीं सुरू जाल्लें उलोवणें जेजूस सासणीक दिविताची झर मनशांत सोंपता. फुडें खावच्या उंड्या विशीं सुरू जाल्लें उलोवणें जेजूस जिविताचो उंडो मनशांत सोंपतलें. तितलेंच न्हय, सुवार्ता आनिकय वयल्या हंताक वचून जेजू सोडवणदार आनी मेस्सिया वा क्रिस्त म्हणलें ते स्त्रियेन, ते बायेन आनी तिच्या हळ्ळेच्या लोकांन सतमानशांत सोंपता. एके रितीन पळयल्यार आयची दैवीक शिकपारीत आमकां जेजू उदेशी कुडीच्या हंतातावन वुसल्या आध्यात्मीक हंताक व्हरून पायता. जेजून उलयलेलें आयकल्ली ती बाय लागीं आयलेली ती पयलें जेजूक जू देव म्हणून, उपरांत प्रावादी म्हणून आनी उपरांत क्रिस्त म्हणून हंतान वळखून घेता. कितलें जेजू लागीं ती उलयता तितलें चडीत ती ताका वळखूंक शकता. तिचे हळ्ळेचो लोकय ताची शिकवण आयकून जेजूक संवसाराचो सोडवणदार म्हणून वळखूंक शकता. सुवार्थेंतली शिकवण आमकां दैवीक शिकपारीतींत बुडोवंक करता. हे मुखांत्र चड आनी चड जेजूचे वळखींत आमकां पिकूंक आपयता. देवाक अज्ञान आनी सतान आराधन करूंक आमकां साध्य करता.